पेपर 14 आणि राम मंदिर कथित निधी गैरव्यवहार मुद्द्यावेल्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत आयज विरोधकांनी बोवाळ केलो. विरोधकांच्या जोरदार घोषणाबाजीक लागून लोकसभेचे कामकाज पयले फावट 12 वरां मेरेन आणि उपरांत 2 वरां मेरेन तहकूब करचे पडले. विरोधी पक्ष फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी अयोध्येंतल्या राम मंदिरांतल्या देणग्याच्या कथीत अपहार प्रकरणाचो मुद्दो उपस्थित करपाचो यत्न केलो. ताचेर संसदीय कामगार मंत्री किरण रिजिजू हांणी काँग्रेस आनी समाजवादी पक्ष लोकांची दिशाभूल करता असो आरोप केला. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर आयज नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या यजमानके खाला भाजपा फुडारपणा खालच्या एनडीए म्हळ्यार राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीची मंगळ मिलन बसका आयोजीत केली. ह्या बसकेक केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंग, नितीन गडकरी, डॉ. एस. जयशंकर हांचे सयत एनडीएतल्या वेगवेगळ्या घटक पक्षाचे फुडारी, लोकसभा आनी राज्यसभेचे वांगडी हजर आशिल्ले. ब्रिक्स देशाच्या संस्कृती मंत्र्यांची बसका भोपाळांत आयोजित केल्या. ब्रिक्स परिषदेच्या 11 देशांचे संस्कृती मंत्री ह्या परिषदेत वांटेकार जाता. ब्रिक्स वांगडी देशाची संस्कृती जाणून घेवप ह्या परिषदेचो मुखेल हेत आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज एके कार्यावळींत फॉरेन्सिक सायकोलॉजी विभागाचें उक्तावण केलें. न्यायश्रुती हिपेक्षी खातीर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा ह्या कार्यावळी वरवीं चालीक लायल्या. ह्या वेळार उलयतना ही सुविधा गोंया खातीर लाभदायक थारतली असो विश्वास उक्तायला. गोयची दुर्मीळ आणि पारंपारीक कावी कला जतन करपी नामनेचे कलाकार सागर नायक मुळे हांचे कलेक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी निमंत्रण पत्रिकेचेर सुवात दिल्या. 15 ऑगस्ट ह्या भारतीय स्वातंत्र्य दिसा निमतान दिल्ल्या निमंत्रण पत्रिकेचेर सागर मुळे हांच्या कावी कलेचे डिझायन पळोवपाक मेळटले. बिहार, त्रिपुरा आणि अस्तंत बंगालच्या आदले राज्यपाल शिक्षणतज्ञ पद्मश्री डॉ. डी.वाय. पाटील हांकां आयज कोल्हापुरांत मरण आयलें. तांची पिराय 90 वर्सां आशिल्ली. तांचे कुडीर फाल्यां बुधवारा सांजे 4 वरांचेर निमणे संस्कार जातले. देशभरांतल्यान वेगवेगळ्या मळावयल्या फुडाऱ्यांनी सर्गेस्त पाटील हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी पीएम सूर्यघर मोफत वीज येवजणे अंतर्गत 19 लाख परस चड घरांक वीज बील शून्य जालां अशें सांगलें. ही येवजण भारताक स्वच्छ आनी उर्जा सुरक्षीत भविश्या वटेन वचपाक गती दिता. कोरिया मास्टर्स बॅडमिंटन टुर्नामेंट आयच्यान दक्षिण कोरियाच्या आसन हांगा सुरू जाला. कृष्णा प्रसाद गरागा आणि पृथ्वी कृष्णमूर्ती रॉय ह्या जोडयेन दादल्यांच्या डबल्साची पयली मॅच जिखली. हो टुर्नामेंट 9 ऑगस्ट मेरेन चलतलो. ग्लासगोंत राष्ट्रकुल क्रीडा सर्तींत चमकदार कामगिरी केल्ल्या भारतीय बॉक्सिंग पंगड आनी जुडो खेळगड्यांक आयज फांतोडेर दिल्ली विमानतळाचेर खेळा मोगींनी उर्बेभरीत येवकार दिलो. भविष्यांत लेगीत देशा खातीर अशीच दमदार कामगिरी करपाचें उतर ह्या वेळार खेळाडूंनी दिलें.